ते आमी जे मागलेलें ते आमकां हायकोर्टान दिल्लें आसा. कारण आमी बेसिकली जे प्रेयर्स आशिल्ल्यो त्यो प्रेयर्स आशिल्ल्यो एक म्हणजे हायकोर्टान स्पिकराक सांगचें की जे पळय सुप्रीम कोर्टान गायडलायन्स दिल्ली आसा की 3 म्हयन्यां भितर म्हणजे 90 दिसां भितर डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन डिस्पोज करचें. सो ती आमची मागणी हायकोर्टान मान केल्ली आसा. पयलीं म्हणजे तेंचें कंटेन्शन आशिल्लें स्पिकराचें की हायकोर्ट तांकां डायरेक्शन दिवपाकूच शकना म्हणून. सो तें ऑनरेबल हायकोर्टान रिजेक्ट केल्लें आसा आनी हायकोर्टान सांगलां की आमी तुका डायरेक्ट करपाक शकता. आनीक ऑनरेबल हायकोर्टान तांकां डायरेक्ट करता आसतना कितें सांगलां ताका बेसिकली 2 गजाली सांगल्या की तूं सुप्रीम कोर्टाची जी केशवचंद हाची जी ऑर्डर आसा मणिपुराच्या मॅटराक जी मॅटर सारकी क्लियर सांगता की स्पिकरान बेगोनचे बेगीन डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन हे डिस्पोज करचें आनी सामके रेअर केसीक जेन्ना कितें प्रॉब्लम आसा तेन्ना ते 90 दिसां भितर डिस्पोज करचें म्हणजे 3 म्हयन्यां भितर डिस्पोज करचें. हो आउटर लिमीट आसा. आयच्या हायकोर्टाच्या ऑर्डरीन कितें सांगलां की स्पिकराक सांगलां की तूं ही जी ऑर्डर आसा सुप्रीम कोर्टाची ती लेटर एंड स्पिरिटान तूं इम्प्लिमेंट कर. तशेंच तुवें जे एफिडेवीट दिल्लें आसा हायकोर्टा मुखार की आपूण ही बेगीनची बेगीन डिस्पोज करतलो तेंय बीन ऑनरेबल हायकोर्ट सांगता स्पिकराक तेंय बीन तूं लेटर एंड स्पिरिटान तूं तें इम्प्लिमेंट कर. आनी शेवट हायकोर्ट सांगता की आपूण अपेक्षा जाता की स्पिकर ही बेगीन डिस्पोज करता. सो जे आमी मागलेलें ते एक्झॅक्टली हायकोर्टान दिल्लें आसा. आमी खंयच सांगना की हायकोर्टाक मागना की आमकां तें तूं 60 दिसां भितर जावं 90 दिसां भितरूच दी अशी म्हणून मागणी करूनाशिल्ली. आमी कितें मागणी केल्ली जी सुप्रीम कोर्टाची आउटर लिमीट आसा सुप्रीम कोर्टाचो जो टायम लिमीट आसा त्या टायम लिमिटा भितर स्पिकरान ती ऑर्डर आमची डिस्पोज करची आनी तें मान्य केल्लें आसा. त्या खातीर आमकां